उतर तुझे ऐकूंक शेता सौम्या तुका घेवका येता विधी सरशी तुझ्या जीवनाक बघिता सौम्या तुझे थंय हांव एक व्हरता सौम्या नामान तुका जीवनाक तुझ्या दृढ कर म्हाका नामान सौम्या नामान तुका जीवनाक तुझ्या दृढ कर म्हाका बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो सदाकाळाच्या 15व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाचे उतर बोवाळतान आयकून जिवीत फळाभरीत करूंक उलो दिता. आमच्या जिणयेन देवाचे कुशे प्रमाणे जियोंक आनी 100 वांट्यांनी फळ दिवंक देवाचे उतर प्रेरण. देखून देवाचे उतर मानान स्विकार करया आनी जिणयेन पाळण एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनान चिंतून दोनांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो अपराध ह्या बसत बेगीन सदांकार मरये सगळ्या जगतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो जगतीर आमच्या सोडून विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पदकां बगसून आमकां स्नाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्तो काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेगार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वंदता. सौम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसार
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुझ्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय, जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणेचे सालीन क्रिस्ती भावार्थेचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुका देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान चेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इझैया प्रवादच्या पुस्तकांतलें वाचा. सरीसपर अशें म्हणटा, कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंपयांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी ओसनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतार निर्पोळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडलें तें सगळें करता. देवाचें उतार. देवाची वडकार. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. प्रितुमेची तूं भेट करताय, तिचेर पावस वताय. सुबावपणान तिका सुफळ करताय. देवा तुज्या वळनयांनी उदकाचो आबाव ना. भूंय भिजोवन दानी काडूंक तांकां तूं फरमायताय. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. वय कसलेली भूमी पावसाच्या शिवरांत तूं भिजयताय. तांतल्यो वळयो उदकान मोव करताय. धरण सापाट करताय, ती भिजयताय. आनी तांतल्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. तुज्या उदरपणान वर्सभर आमकां मेळटात फळां. तुजी पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफळ पीक. पणगील सुवात्यांनी सयत भरपूर मेळटा सोरो. वय गुडे दोंगर आनंदान नाचता. थोडे बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. सांब पावलोन रोमाघरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावो भयण्यांनो, ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा. ते महिमेक सरी केल्यार ते कश्ट
न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापे करीत म्हूण सगळी रचना वोट अत्रेगान राखून आसा. सगळ्या सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय, बगार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टीक एक भरोसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्याचे महिमेवन स्वतंत्राची वांटेली जातेली म्हूण तिचो भरवसो. कित्याक प्रस्तुती फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्ट आपल्या हर एक रचने सोवे आजून पर्यंत कश्टा दुखेची हास्कार सुस्कार सून आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्मांचो प्रताम फळ म्हूण घेतिल्ली आमी आमचे सगळे कुडी गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्याचें दत्तपण आमकां केदाळा लाभात म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्कनी सुस्कारता. देवाचें उतार हें. देवाची वडोवका उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. भी देवाचे उतार क्रिस्तू तो वोंपी जाका ते मेळटा तो सस्नाक बाळटा. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. भाग्यवंत मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराच्या वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एका दोनीर सोडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावल्लो. तवळ जेजू वापारांनी सबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक वंपी वंपूंक भायर सर गेलो. तो वमतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड मातीनांतल्या कडपे सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बारस आसले वरवीं बेगीनच तें किरललें. पूण सूर्य उदेवन येतस तें करपलें आनी ताका पाळां पुटोवंक नांत देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडे बऱ्या सुवातेर पडले आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. उपरांत सीस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं वापारांनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गीच्या राजाचे गोट समजूंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका भरोन वमतता सर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचें आसलेलें सयत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं वापारांनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इजाया प्रवादीचो प्रभाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना, दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना, कारण ह्या परजेचें काळीज दाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यार दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपन, ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांच्या मोतीक समजतें. अशें म्हजे थंय ते फाटीं परतते आनी हांव तांकां गूण करतों.
पूण भागी दिश्ट असलेले तुमचे दोळे, आयकोंक सकत असलेले तुमचे कान, सतस हांव तुमकां सांगता, साबार प्रवादी आनी भाग्यवंतू तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्लें, पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी ओंप्याची वपर विभार, जो कोण राजा विशेंतलें उतर आयकता पूण तें मोतींत व्हरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. जेवसार येता आनी ताच्या काळजांत वंपलां तें काडन व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोशान घेता ताका सारी करयेत, पूण ताचे थंय पाळ रोंबणातले वरवीं थोडेच काळ तें उरता. उतरा पासून कश्ट दगदोनी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बुलींनी तो चीड दिता आनी फळां बीन करता, तो कांट्यां झडकुटां मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मोतींत व्हरतल्याक सारी करयेत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचें उतार हे. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या कर्नाटका प्रांताचे प्रांतभाव अमेरिकांत न्यूयॉर्क म्हळ्या कडेन आस्पत्रेंत चापलेन जावन वावर करतात. आनी एक दीस एकलो प्रांतभाव एका वाड्यांतावन आनी एका वाड्याक पिडेस्तांची भेट करता आसतना थंयसर ताका मेळ्ळी एकली कातोलीक भयण. ती म्हणाली, फादर व्हरतो संतोश म्हाका भोगता, तुमी एक कातोलीक याजाक म्हज्या बेटेक आनी म्हाका म्हजे पासत मागोवंक आयल्यात म्हूण. हांव ही एक कातोलीक जावन आसा. आनी उपरांत ती म्हणाली, कुटुंबाची वळख करून आमी 7 जाणां भुरगीं, ह्या 7 जाणां पैकी हांव एकली मात कातोलीक. उपरांत हेर आसात सगळीं प्रोटेस्टंट्स. आनी ती म्हणाली, फादर ही म्हजी भाव भयणी प्रोटेस्टंट्स एक आयतारा देवाचें उतर नियाळतात आनी उपरांत घराघरांनी वचून देवाचें उतर परगट करतात. आमी तशें करिना. आमी वेगळींच म्हणून ती सांगूंक लागली. आनी त्या वेळार तो याजाक तिका सांगूंक लागलो, वय भयणी, आमी कातोलीक वेगळींच जाल्यार देवाचें उतर आमा समेस्तांक आमच्या प्रोटेस्टंट भावा बरी देवाचें उतर हेरांक दिवंक सांगातास पावतो प्रतिफळ आमच्या चिनयेंत दाखोवंक उलोव दिता. वय मोगाच्या भावनून भयणो, आयचें देवाचें उतर आमी आयकलें. ओंप्यांची वपार आनी आयची वाचपां होच उलो आमकां दितात. आमी शेळिल्लीं जायनाये, मागार देवाच्या कृपेन बरोवन पळत बरीत जायचें म्हूण देवाचें उतर आज म्हाका आनी तुमकां उलो दिता, सांगून दिता. वांजेल आमी मस्तपुटी आयकलां. आयचें पयलें वाचप येसाया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें आमकां सांगता देवाच्या उतरांचें बोळ कितें. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें, जून म्हयन्यांत आमकां पावस नातलो आनी ह्या दिसांनी ह्या जुलय म्हयन्यांत बरो पावस येवन आसा. आनी पावस आयिल्ल्या वरवीं आमी पळयलां जावं आमच्या आंगणांत, आमच्याच कंपावंडांत, आमच्याच कुमेरींत, ह्या आमच्या शेतांनी कितलें तोंड आयलां गी. एका पावसाक कसली सकत आसा म्हूण आमकां दिसून येता.
आनी त्या पासून देवाचें उतर आमकां सांगता. देवाच्या उतराक की असलेच सकत बोळ आसा. प्रत्येक जावन इस्रायलचो लोक मस्त देदेस्पर जाल्लो तो म्हणटालो आनी आमकां सुटका दिवंक सोडवण दिवंक कोणूच येवचो ना. आनी त्या वेळार इसाया प्रमाणे देवाचें उतर प्राप्त म्हणटा कशें पावस आनी बरप धरणीक आयल्यार पळ दिनासतना पाटी आसना त्याच परी देव खंडेसान ताणें दिल्लें उतर आमच्या जिवितांत जारी करतलो, आमकां सोडवणदार दितलो आनी आमकां सुटकातो लाभयतलो. आयच्या ओंप्यांच्या ओपारेंत आमी 4 वर्गांचे लोक आसात म्हणून जेजून सुवार दिल्लें आयकलें. बी म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा जेजून ओंपलें. पूण मदर तेरेसा म्हणटा बी म्हळ्यार देवान आमच्या काळजांनी घाल्लो मोग जावन आसा. केदळा हो मोग आमी हेरांतय ओंपता तेदळा पावतो प्रतिपळ आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्या वर्गाचे जावन आसात मेरेर पडलें बी. थंयसर गुंडाय ना, पात्रांची शिवाय सुवात म्हणजे मोवाळाय नातलें काळीज जावन आसा. दुसरें जावन आसा पत्राचेर पडिल्लें बी सुकी सुवात दारूण काळीज जावन आसा. तिसरें जावन आसा कांट्या चडा मदें पडिल्लें बी म्हणजे राटावळींनी कंतीन भरिल्लें काळीज जावन आसा. आनी चवथें बरी माती म्हणजे उक्तें मोवाळ काळीज जावन आसा. सदांच सोम्याचें उतर स्विकार करून त्याच प्रमाणे चिनी मांडून हाडून फळ दिवचें जावन आसा. तरच मोगाच्या भोवरून बहिणीनो, देवाचें उतर आयकोंक आमी आज सकाळीं जावन हांगासर येदोळ पर्यंत देवाचें उतर आमी आयकलें. कसलें जावन आसा आमचें काळीज? दारूण काळीजगी, मोवाळाय नातलें काळीजगी, राटावळींनी कंतीन भरिल्लें काळीजगी, क्या उक्तें मोवाळ काळीज. सोम्याचें उतर स्विकार करून फळ दिवचें तसलें आमचें काळीज जावन आसा जाल्यार खंडेसावन धन्या देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. हाचें दुसरें आसा प्रोमागरांक बरयल्लें पत्र म्हणटा आमी ह्या संवसारांत मस्त कश्ट दोगदोनी सोसूंक आसा वय, पूण ते कश्ट दोगदोनी सोंसची प्रत्येक जावन आमकां कितें राखोन आसा स्वर्गराजान थंयसर हें कश्ट नस्त कांयच न्हय म्हणटा. त्याच मोगाच्या भोवरून बहिणीनो, हो अवकाश देवान आज आमकां दिल्ल्याक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक जावन देवाच्या उतराचेर चड आनी चड आमचो मोग सोडून दी. हर एक दीस दिसपडटें आमच्या वैयक्तीक जिवितांत वैयक्तीक तरान कुटुंबा सांगाता तशेंच विविध सर्मांव आमी आयकोन देवाच्या उतरांचो अनुभव चडया आनी आमची जिणी बदलया आनी प्रतिफळ दिवया. परस एकली टिचर आमच्या आत्म्या ज्योती आश्रमाक आयिल्ली ती म्हणटाली, फादर आतां म्हाका सड्ड राग येना, म्हजी जिणी बरी जाल्या आनी म्हज्या तांकी प्रमाणे हांव हेरांक कुमक करतां, घरांच्या गरजांक पावतां. कित्याक म्हळ्यार रिटायर्ड जाल्ले दिसता न्हू हांव देवाचें उतर आयकतां. सबार ह्या जाकांचे सर्मांव हांव आयकतां. सर्मांव आयकोन ते नियाळ करता. नियाळ करून हांवें म्हजी जिणी बदल्ल्या. हांव एक आतां बरी मनीस जावंक पावल्या.
हेरांचेर राग करना, हेरांचेर मसोर करिना, मगर म्हज्या तांकी प्रमाणे हेरांक कितें करूंक जाता तें सांग करता. तर आज मोगाच्या भावनान भयणो, आमी सबार पुटी हांगासर रेतेरेक येता. हर एका हप्त्यांत इगर्जेक गेल्ल्या वेळार देवाचें उतर, या एका दिसा मिसाक गेल्ल्या वेळार देवाचें उतर आयकता. तें आयकून आमच्या जिणयेंत आमी परिवर्तन जावन प्रतिफळ दिवंक जाय जाल्ली कृपा आनी आदार विशेश तरान ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. दया करून उबी रावात. सतमंता देवाक, सर्पदुद्रा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या Sopoitotari garbi sambolo, angwa marita selmalo, fonsula tajaitane kursasne, taka kursa zoblo, tomelo anakani kepilo, tomelo anakelo, tisredisa anako jivan salo, sergasalo, serpilitarne bupachau jabosla, Teitanchani melanci mace begurum getalo, satmanta uitratmia, katoli polsabe, ektar, patkanche baksane, puriche jivan pon, snache chibit. Amen. Mogal baunun beinno, देवाचे उतर आयकून की आमच्या जिवितांत जारी करूंक जाय जाल्ली कृपा आनी आदार आमी आतां मागया. सर्गींच्या बापा, पवी सभेन पाप साहिबान बिस्पांनी याजकांनी आनी धार्मिकांनी पवित्र पुस्तकांतावन प्रेरण जोन दैवीक उतार आपले जिणे आनी करणे मारिफात हेरांक दिवंक पेसाडीशे तांची उर्बा आनी आसक्त चडय म्हूण मागता. जावाव बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशान विविधताय विशेषताय जावन आसता. सर जाती खातीच्या आनी धर्मविश्वासाच्या लोकां मदें करी शांती आनी राजी वस्ती करीशे तुजे उतार हर एकल्या पावो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुज्या उतरान फुलोवंक आदार दी. हर एका कुटुंबान समाधान रास करूं. हर एका कुटुंबाच्या संध्यांनी आपली जबाबदारी वळखून जियूं तुज्या उतरांनी तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेन आनी उतरप्रायेन वळवळच्या सोमेस्तांक तूं मोगाच्या आनी दयाळायेच्या उतरांनी बुजय. तुज्या उतरांनी अटापसो बुजवणेचो संदेश तांचो कन्न घेवन ह्या बुजवण दिवच्या तुज्या मागण्याद्वारी वळखूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या आमी हर एकल्यांनी पवित्र पुस्तकां वाचूंक नियाळूंक आनी जियोंक आमकां तुज्या उतराच्या मोगान भर. तुज्या पुता जेजूची वळख आमच्या उर्बेस्त क्रिस्ती जिविता मुखान हेरांक दिवंक आमकां कुरपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत एक घडी बर आमी आतां मागया. मोगळा बापा तरीच मागणी प्रार्थना तुज्या मुखार दवरली. काळजाचे यात्रेक जें कितें उसारूंक ना तें तूं जाणाय. आम्हा सुमेसांक तुज्या कृपे देण्यानी बर. तुजें उतर आयकून तें आमच्या चिनयेंत वृद्धी करूंक जाय जाल्ली कृपा आनी आदार तूं आमकां लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस्वचे ह्या उंड्या वायना सवें तूं सोन्याक काळीज मोचे कळते बोळे ते तुमकां कांतय ताचेर सारकें तुजें मोगान तुज्या तुगे
बाबा बिन्नूम ज्यांनी तुमचे बलिदान सर पदवीधरा देवपाक मंत असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्फूर्त मानून घेव. सर्वेश्वरा तुका उलो मारतले तुजे पै सभेच्या देण्यांचेर तुजी दाळ दीस घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोषण करून दी. आमी मागता जपता जेजूचे नावी. सर्वेश्वर तुमचे सुवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सर काळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो फातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादांत जल्म घेतलो. पुरसाचें मरण ससून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली. मरणांतलो पुनर्जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गींच्या सर दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălbaranțo serves portu, sărgani somsar barlan tuja, văi baba, un sărghi tu cașă, सर्वेस पराची नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका मापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सरक तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून दोनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुरानी रगत आपलेच कुशेन कस मरान सुसुंकप्याच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेसपरी जावन जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्तीकाराचे रगत पातकांचे मकसाने मेळच्याक तुमचे पासत सुमेस मनशा पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Vad var det så god purgatoria? सोम्याची सूर तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सोम्या दिसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता. हो जिविताचो उंडो ही सडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कुडरागा सवतल्या समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळी मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. हांव खरी मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजेची सोपती, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगाता त्याचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकून आनी पावतो प्रतिफळ दिवंक जाय जाली कृपाने आदार जेजूच्या मागण्या मुखार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पळय जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे गोष्टी सर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिनाका, वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुणंदरां जेजू क्रिस्ताचें आनी भरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां उदारका कुलतीन तुजी सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली बाटय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या त्रिमतांक बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पयसभेच्या बावर्ताचेर दीस घाल. तुजे कुशर मानी तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ. चेतन रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसो. तुमच्याय सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. ओ जावन आसा जेजू आमचो सर्वंदार. देवाची सळी संसाराचें पाप करता ती सळीच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या म्हाका भावना तुज्या उदरांत म्हाका बळय. क्रिस्ताची कुरगास तुज्या जिविताक. Tão sombria, barboso, tão sombria, badrasro, rakshak tu, derdiumso, jin Jezusan, zaidiumso. Bena basle sankara zalyani. वारे वादळ भोवती उठल्यारी वांकय उजवाड दयेन
पावचेर तुजो तुजेर सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो रक्षक तू दर दिवसो जिले सुसान सै दिवसो एक सुरतर पयणार आवासल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्यारी निष्काळ सोना केदी तुझे वयली वाट पातोय वर पावची तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो रक्षक तू दर दिवसो जिले सुसान सै दिवसो कित्याक करणावे बियुंगसार कृष्णा वावटी कित्याक संसार तुझे दवरल्या गर्व सोमोसो सास्तीक जिवीत जडतलो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो रक्षक तू दर दिवसो जिले सुसान सै दिवसो पोरिस्चिन्ये सोबो जड जाताना ताच्या पोंदाक कंसर अडसताना उगडा सोम्या तुजो हांव काडटलो संतोषान वाटसलतलो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बद्रासो रक्षक तू दर दिवसो जिने सुसान सै दिवसो प्रार्थना सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुरी रक्ताच्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अधिकाधिक वाडूंक हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडकार ओफीर बांगारान नेसून कुरपेशेल्या नेटून सप्ता संवसाराची राणी सर्गा सिंहासनांत हांव देखता ती मोगळ दिश्टा सरपड्या तिजे चरणी गोडव्या संगी मेळून करया तिका नामान कुरपेवाती माये प्रणाम करया मोगन मधुरतयान आमी करया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सवे करया आमी वंदन गोडव्या संगी मेळून करया तिका नामान कुरपेवाती माये
गाऊया तिचे भजन सूर्या चंद्रासवे करूया मी वंदन सूर्यो चंद्रनामान करतात नेकेत्रा मुकुट विणतात मोरी मायेच्या मस्तका आजा कर भक्ती गायतात नामांतिका करतात सर्गा आणि संसारा सूर्य